घेतली एक्झॅक्टली स्पेशली शेक आदेश कोलवाचे आणि दुसरे विषय किती किती डिस्कशन जालें. शेक्स आर अ पार्ट ऑफ आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार भावांचे बिजनेसीस. तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करपाक शेक पॉलिसी सबलेट करपाक दिना. आनी पयले दिसाच्यान आमी क्लियर आसा की आमी सबलेटींग अलाव करनात म्हणून. लास्ट इयर जेन्ना कंप्लेन्स येताले एंड देवर एलिगेशन दॅट गव्हर्मेंट वील सबलेट ऑर वील डू थिंग्स, वी हॅव बीन क्लियर फ्रॉम डे वन दॅट वी नीड टू सपोर्ट आवर गोवन ब्रदर्स. आनी शेक ओनर्स एसोसिएशन क्रूज जावं तांचे एसोसिएशन मेंबर जावं तांच्या बरोबर आमी कंटिन्युअसली तांच्या वांगडा लास्ट 2-3 वर्सां काम करीत आसात टू एन्श्योर दॅट तांच्यो प्रॉब्लेम समजून जाग्यार घालून फुडें वचपाक. वॉट वी अंडरस्टँड नाव is that there were certain checks which were sublet, so we had put them on cancellation mode. तातले 23 जाण were goans given to another goan तांच्या सोयऱ्या भितरूच, whether which was tracked through the payment code, the payment receive जाता ताका केल्ले, सो तांकां आमी कॅन्सलेशन मोडार घेतिल्ले आशिल्ले. मागीर तांची मागणी आशिल्ली की कन्सिडर करचे शेक ओनर्स एसोसिएशन तशेंच कोस्टल एमएलएज बाबजीत जावं मायकल जावं बाकीचे came with a request की तांचे टू रिकन्सिडर देम एज फार एज दीस पर्टिक्युलर शेक्स आर कन्सर्न. सो मुख्यमंत्री कडेन उलोवन वी डिसायडेड दॅट वील गिव देम वन चान्स. तांकां सांगलां पेमेंट सगळें आसा तुमच्या हातीन करून घेयात आनी वी वील अलाव यू टू गिव दॅट पर्टिक्युलर थिंग. सो 23 जाणांचे जे शेक आशिल्ले ते रिन्युवलाक घेवचे, जे कितें प्रॉब्लेम आसा सॉर्ट आउट करून तांकां चालू करपाक दिवचे. हे आज आमी म्हाका दिसता सगळें डिसिजन घेवन क्लियर करून दिल्ले आसा, which they will also be able to start their businesses from Kalangut जावं मोर्जे जावं बाकीचे areas south. So whichever we have been there which were given as checks to another goan, ते आमी रिकन्सिडर केल्ले आसा and we have told them to ensure that they pay the fees and start. कित्याक सगळ्यांनी शेकांचें काम चालू केलें. Everybody is expecting a good season and we need to support them to give that experience to the tourists when they come to Goa and want to have a Shek experience. This concern is not outside it. Within Goans they have given it. They have claimed to be relations or very close friends whom they have given. But गोंयकार टू गोंयकार जे जाल्ले तांकां सांगलां ते कितें करेक्शन आसा ते करून घेयात आनी वी वील कन्सिडर इट. सो ते रिकन्सिडर करपाक आमी डिसिजन तांकां कन्वे केला, अंडरस्टँडींग तांचे इश्यूज आनी कितें आसा जाल्यार एंड आवर डिसिजन्स ऑल्सो हॅव बीन कन्वे टू देम. दुसऱ्या दिसा म्हणटा ते स्वदेश दर्शनान मिटींग घेतल्या, सो तेजेर कितें डिस्कशन. स्वदेश दर्शन 2.0 आमी 2 घेतिल्ले. एक रुरल सर्किट एट पर्वरी वीच गोज वाया पोंपुर्बा अप टू हरवळे, आणि द सेकंड वन वी हॅड टेकन द कोस्टल सर्किट वीच वॉज एट कोलवा. कोलवाची फर्स्ट फेज वीच वॉज बेसिकली थंय कितें जालां सगळे स्ट्रक्चर जे ओल्ड आसा ते शॉपिंग एरियन जावं बाकीचे जे वेवसाय चलता तो जावं, सो ते सगळे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मोडपाक पावले, डिलेपिडेटेड आसा. आनी थंय जेन्ना कोलवा इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन्स एज फार एज सावथ गोवा इज कन्सर्न. ट्युरिस्ट तरेचे येतात, डॉमेस्टीक इंटरनॅशनल वार्षिक येतात. तांकां समज आमी एक्सपिरियन्स बरें दितले जाल्यार कोस्टल सर्किटान घेवन तेन्ना वी डिसायडेड टू रिस्ट्रक्चर दीस होल पार्ट इन द फर्स्ट फेज. ओवरऑल मास्टर प्लॅन वॉज ड्रॉन आउट आनी हे फर्स्ट फेजीन बाबा हांकां जे एंट्रन्साक आसा दाव्यान उजव्यान दिश्टी पडटा हे क्लियर बरें दिश्टी पडचें, तांकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळचो म्हणून हो कन्सेप्ट करून अलॉंग विथ आवर कन्सल्टंट वी हॅड गॉट दीस पर्टिक्युलर स्कीम फॉर गोवा. टुडे वी हॅव हॅड अ मिटींग विथ आमी एक मिटींग फाटीं एट कोलवा ऑन सायट घेतिल्ली, तांचे व्यू पॉयंट्स घेतिल्ले. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकच मुख्यमंत्री वॉज ऑफ द ओपिनियन की जे लोक इतले वर्सां 32 काय 30 जाण आसा हू हॅव बीन देर फॉर क्वायट अ लॉंग टर्म, एग्रीमेंटा प्रमाणे दे डोंट स्टँड, बट वी वील नीड टू हेल्प देम कित्याक ते नीज गोंयकार आपले पोट थंय चलयता. सो ताचे खातीर ते रिकन्सिडर करून आमी वी डिसायड की आतां रिकन्स्ट्रक्शन करच्या पयलीं तांकां गॅप न दिता, कित्याक एक वर्सभर लागतलें सगळें कंप्लीट करपाक, जाल्यार वॉट शूड बी द सोल्युशन. सो आज MLA थंय मंडळाचो आमचो आशिल्लो प्लस म्हाका शॉपकीपर्स प्लस पंचायत हांकां सगळ्यांक घेवन वी हॅड अ मिटींग. वी एक्सप्लेन टू देम वॉट इज अ प्रोपोज थिंग, एंट्रन्सीज ऑन द बीच, कोलवा बीच, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज, शॉपाचे एम्युनिटीज तयार करपाक कितें जाय आनी नवे टेम्पररी कंटेनर फॅसिलिटीज कशे प्लेस जातले, जातूंत ईच कंटेनरान जवळ जवळ 3 शॉपां आसतलीं, जातूंतल्यान दे कॅन कंटिन्यू द बिजनेस नॉट स्टॉप इट. सो ही कंटेनर्स वील बी देर फॉर अ पिरियड ऑफ 1 year or till the time this construction is complete. आणि तांकां मागीर हांगा रिलोकेट करप इज वॉट चीफ मिनिस्टर हॅज कन्वेड, बेस्ड ऑन वीच वी हॅव गॉन अहेड एंड आर मुव्हिंग विथ दीस पर्टिक्युलर पार्ट. येता त्या दिसांनी हे सीझन आशिल्ल्यान वी हॅव टोल्ड देम दॅट वी वील टेक केअर ऑफ द सीझन, तितले आमचे सगळे कंटेनर प्लेसमेंट बी जातले. आणि इमिजिएटली आफ्टर द 1st January सुरू जाली
we will start demolishing the existing old structures which are almost in dilapidated condition, reconstruct the new premises, and then look at relocating these people who have been there. तातूंत थोडे पेपर वर्क, थोडे कितें गरज आसा ते आमकां करचें पडटलें टू एन्श्योर that their identity post this agreement also is kept, so that they can be shifted into the new location which will come up. सगळे मिळून धरले जाल्यार आयच्या नेक्स्ट सप्टेंबर सगळे बरोबर कलेक्टिवली पार्टिसिपेट जावन काम केले जाल्यार नेक्स्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत वी विल एन्श्योर that they are relocated back into the new infrastructure. पण इतली वर्सां जी आहा तांकां मागीर परत ते हितून मेळटलें रिकन्स्ट्रक्शन हातूंत तांचे पोट तांचे लायफ तातूंत गेलो 30 वर्सां लोक ताचेर राविल्ले आसा आनी एग्रीमेंट एक आसता आनी गोंयकारांचे थंय राविल्ले तांकां आमी समज हेल्प करतले जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकच तांचे एग्रीमेंट चालू आसा, पोट चालू आसा, तरेतरेची तांचे वेवसाय चालू आसा. आय थिंक वी नीड टू गिव देम बेटर एम्युनिटीज देर. लोक बरो येतलो, तेच लोक काम करतले. म्हाका दिसता एक 7 का 8 म्हाका दिसता एक्स्ट्रा शॉप्स मेळटा. ते डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ डिसिजन बाबा थंय टुरिजम इन्फॉर्मेशन कावंटर करपाक जाय काय आनी कितें अलॉट करपाक जाय मागीर डिसिजन घेतले. बट प्रायोरिटी इज टू रिलोकेट दिस पीपल. what about the restaurants like this Kentucky and the only restaurant तांकां ती स्पेस मेळटली? We are going by the agreement. We are going by the agreement of what was given to them, and we will create amenities in a manner that everybody gets enough as per how it was earlier. Similarly, we have planned. आता सीझन स्टार्ट जातलो, so how are you ready, how are you prepared as a tourism strategy? I think we have already expressed ourselves how we are going about it. So we expect all the ambassadors of tourism जे आसा ते regulations and काम केले जाल्यार ऑटोमॅटिकली लॉट ऑफ इश्यूज कंप्लेन्स पयल्यो बंद जातात आनी टुरिस्टीक एक्सपिरियन्स दिवपाक इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर घाल्लो आसा, नवे सर्विसीस चालू करपाचे बाकीचे. वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू न्यूअर मार्केट्स एंड लायक आमी लास्ट टायम म्हणलें एकेटा तरेन शब्द घेवपाक त्रास जाता. रशियन मार्केट थंय गांव भितर थंय वचून आमी लोकांक घेवन थंयच्यान सुद्दां हाडले विच इज गॉट अ हाय पर कॅपिटा इनकम. So our people have been continuously moving, meeting international new markets, domestic markets, and we expect good footfalls. First 6 months, including June, has been very good. June normally was a month where monsoon, आमी म्हणटाले की सगळे देंवतात म्हणून monsoon tourism, आमी industry, airlines, hoteliers, सगळ्यांक घेवन जे केलें तातूंतल्यान जून म्हयनो खूब जाणांचो बरो गेलो. फेस्टिविटीज ऑल्सो वेरे चिकलकालो आशिल्लो, सांजो आशिल्लो. जुलय मातसो कमी आशिल्लो, ऑगस्ट मातसो वॉज ओके. But by mid-August, I think things have already started picking up. And we expect a good season, better than last year, year-to-year comparison for domestic and international. I should thank all the people who have been recognizing the efforts of the government, especially in terms of the tourism department, putting their efforts where in each sector-wise, whether it are the normal national dailies or whether the national magazines which have been recognizing the efforts of the tourism department and showering with awards. I have full awards for awards as a wedding destination, as a beach destination, as a destination coming with new and new initiatives. Coming with this only gives them more motivation to still work further. And as a team, I think we are doing our part to ensure, along with our Chief Minister, to make Goa not only as a preferred destination for sun, sand and sea, but we have been talking about Goa beyond beaches. That allows us to talk about spirituality, sports, software, hinterlands, adventure, wellness. So we are opening up many verticals, and that's what exactly they are coming to Goa to explore and also not miss out on the culinary, म्हणजे गोंयचें जेवण मिस आउट न करचें. ते पोजिशनींग आमी आमच्या कंटिन्युअसली PR टिमींग आनी बाकीच्यांक घेवन करीत आसात along with the industry. We expect a good year this year as far as tourism goes. हें जावना. आय थिंक गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडेन तांची जी तें कितें म्हणटात टेंडर काडिल्लें तें म्हाका अजून क्लोज जावना. वन्स आय गेट इन्फॉर्मेशन ऑन दॅट वी विल लेट यू. So how many sheikhs are there all together? Any idea? मेजून सांगलें म्हाका आतां कितें टोटल परमिशन दिलें 364 शेक्स Okay. इन नॉर्थ एंड साउथ. अगेन्स्ट 364 शेक्स खूब जाणांनी इरेक्ट केले ना. ताजे मागीर खूब जाणांनी पे केले आनी तांणी तेन्ना इरेक्ट केले ना आनी खूब जाणांनी पे केलेच ना. So Onuche numbers comparatively have been lesser. That allows opportunity for the existing sheikhs to also get more business and do more business out of this. All 360 in this 364 all are Goans again. किती बाहेरचे बी असे काय? These 364 all are Goans, but these 364 are supposed to be only Goans. The policy is only for Goans. So the question doesn't arise unless somebody is subletting it, which I just told you when you started asking me the questions.
ट्रेडिशनल बिझनेसेस आर ओनली फॉर मेन फॉर ते वॉटर स्पोर्ट्स जावं ते तुझे शेक जावं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.